धारगड मतदारसंघात जो विजय झाला आमचो जिल्ह्याचो त्याचे श्रेय आज आमच्या जे अखंड कार्यकर्त्यांक हे श्रेय वयता आणि त्यांच्यानी जी रात दीस मेहनत घेतल्या त्याचो विजय। हांव चड करून उपकारी हेजे भितर जे पार्श्यान जे आमकां सोपटेन जे उतर दिल्ले त्या प्रमाणे त्या लोकांनी पाळला आणि तेणे आमकां मेजॉरिटी दिली। माझो मतदारसंघ काही प्रमाणात कमी पडलो पण पार्श्यान टेको दिवन आम्ही ह्या मतदारसंघाचो विजय खेचून हाडलो। हांव खंय कमी पडला म्हाका अजून कळना, कितेंय कमी केला तें कळना। बीजेपीन आमी आयल्या एक बरो चीफ मिनिस्टर आमकां मेळ्ळा प्रमोद सावंत आणि हेच्या खातीर हो एकवट आणि हेच्या खातीर उदरगत आणि हेच्या खातीर हो रिजल्ट। आज हर एक गोंया भितर जे जिल्हा इलेक्शन जाला तेजे भितर रेकॉर्ड पळयल्यार बीजेपी सगळ्या भितर मुखार आहा आणि डाऊट ना। फुडलें सरकार हे बीजेपीचेच आणि प्रमोद सावंत हो आमचो चीफ मिनिस्टर। माझ्या मतदारसंघात एक म्हाका शॉक जालो की परस कडेन म्हाका खूप कमी मतां पडले। ती कित्याक पडल्यात तेजी स्टडी चलतली, तेजोय अभ्यास जातलो आणि थंय हांवें कितें करपाक जाय हें तेंच्यांनी सांगचें तें घेवन फुडें वयतलो। धन्यवाद म्हाका इतलें हेल्प केल्या बद्दल। आज बाबू सरांमुळे आणि दयानंद सोपटे सरांमुळे माझो विजय हो निश्चित झाला। आज जो माझो विजय झाला हो विजय माझो न्हू, हो बाबू सरांचो विजय आसा। हो सोपटे सरांचो विजय आसा। आज भारतीय जनता पार्टीचो विजय आसा। सबंद कार्यकर्त्यांचो तुमच्या 5-5 कार्यकर्त्यांचो विजय आसा। बोलो भारतीय जनता पार्टी